इतल्या व्हड संख्येन आमचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीक लागून आयज आमी सगळे हांगा देवळान आयल्या, ताका लागून तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा। आयज सगळे आमचे जे कार्यकर्ते आसा तेंच्यांनी आमी विचार केले की पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी ज्या तरेन आमकां आनी भारत देशाक लागून काम करतात आनी 12 वर्सां तेंच्यांनी यशस्वी कंप्लीट केलेली आसा आनी फुडली वाटचाल तेंच्यांनी सुरवात केलेली आसा। आनी 2047 आमचो जो भारत देश आसा हो एक डेव्हलप नेशन हे करपाक लागून हे स्वप्न घेवन फुडें सरल्या। आनी म्हाका दिसता ताका लागून आयज आमी सगळे आमी एकठांय जावन आमचे श्रीरामाच्या चरणी देवा कडेन मागपाक आयिल्ले आसा की आमच्या पंतप्रधानाक बरें आयुश्य आरोग्य आनी तेंचें जें स्वप्न आसा हें पूर्ण करून तांकां यश मेळचें म्हणून। खरेंच 2014 जेन्ना पयल्या फावटी पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी हे आमच्या देशाचे पंतप्रधान जाले आनी तेंची जी विचारधारा आशिल्ली की भारत देश जो आसा हो चडांत चड डेव्हलप करपाचो, हो चडांत चड ग्लोबलाच्या आमच्या ह्या जगाच्या हेचेर फातरीचेर भारताचें नांव वयर येवचें ह्या दृश्टीन ते काम करीत रावले। तुम्ही पळयलां आसतलें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट तेंच्या सुरवातीक जो जाल्लो आसा। आयज तुमी पळयता की हायवे म्हणजे खंयचोय देश जर इकॉनॉमी स्ट्रॉंग करतलो, खंयचोय देश जर डेव्हलप जातलो जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्याकून इम्पॉर्टंट हायवे बांदपाची गरज आसता। सो ताका लागून ज्या तरेन आयज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचे सगळे रोडाचें काम चालू आसा, सगळे ब्रिजांचें काम चालू आसा, रेल्वे लायन्स नवे घालपाचें काम आसा, नवे नवे एअरपोर्ट, नवे नवे पोर्ट्स, ह्या सगळ्याच हितून दृश्टीन सगळ्याकून भारत देश जो आसा तो एशियात चडांत चड बरें काम करीत आसा। आनी हें करता आसतना इतलेंच न्ही जाल्यार सायन्सान आमी कशें फुडें वतले। आयज आमी डिफेन्सान जर पळयत जाल्यार भारत हो वयर उबारत आयिल्लो आसा आनी आमचे नेबर आसा, आमचे पाकिस्तान, आमचे चायना जे आमचे कडेन वायट दृश्टीन पळयताले ही सगळ्यांची नजर आयज तांच्यांनी सकयल घातलेली आसा। डिफेन्सान म्हण, आउट आमचे स्पेसान म्हण, चंद्रयान आमचे जे मिशन जालें हितून सक्सेस, त्या सगळे हितून एक बरे विचार करून आमच्या देशाक लागून काम पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी फुडें व्हरत आसा। आनी म्हाका दिसता आयज सगळे आमी हांगा एकठांय जाल्या, तेंचे 12 वर्सां कंप्लीट जाल्या ही आमी सेलिब्रेट करपाक लागून आनी फुडची जी वाटचाल आसा ती आमी तांकां दाखोवन दिवंक सोदता की आमी सगळे भारतवासी जे आसा हे तुमच्या बरोबर आसा। आतांच जे इलेक्शन जाल्लेलें वेस्ट बेंगॉलाक थंयच्याय लोकांनी दाखोवन दिल्लें आसा की डेव्हलपमेंट हेच म्हाका दिसता सगळ्याकून जे तोडगो आसा आनी उत्तर आसा हेच भारत देश आनी पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीचे हात बळकट करपाक लागून आयज थंय सुद्दां आमचें सरकार आयिल्लें आसा। आनी एक करून सगळे स्टेट जे आसा ज्यो भारतीय जनता पार्टीचे सरकार घडोवन हाडीत आसा सगळे लोक पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीक समर्थन दीत आसा। सो एकाच आयज आमी हो एक प्रोग्रामाक आयज आमी रामनगर भेटीक हांगा सगळे जाणां जमल्या एकूच दाखोवपाक की व्हडल्या संख्येन आयज महिला हांगा जमलेल्यो आसा। आनी महिलेक लागून सुद्दां आमचे पंतप्रधान मोदीजीन एक नवें स्वप्न दिलेलें आसा। तेंचें सशक्तीकरण करपाक लागून वुमन एम्पावरमेंट करपाक लागून कितलेशेच नवे स्किमी चालू केल्या, गरीब लोकांक लागून नवे नवे स्किमी चालू केल्या, गरीब लोकांक त्या हेच्या पॉवर्टी लायनीच्या वयर हाडपाक लागून स्किमी चालू केल्या, नवी घरां बांदपाची गरीबाक घरां बांदपाची स्किमी चालू केल्या। अशे कितल्योश्योच स्किमी दिसता आमच्या पंतप्रधानान आमच्या लोकांक लागून केल्लेल्यो आसा। आनी हांव देवा कडेन मागता की तेंचें स्वप्न जें आसा 2047 आमचो भारत देश एक डेव्हलप नेशन करपाचो आनी ताका आमी सगळे जाणां आयज आमी भागीदार जावन आमी तांकां आमचो सपोर्ट दाखोवपाक लागून सगळे जाणां हांगा आयिल्ले आसा। तुमकां सगळ्यांक आनी एकदां देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव तुमच्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सांगता की आमचो सगळ्यांचो तेंको जो आसा सगळ्यांचो सपोर्ट जो आसा तो पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीक आसा। तेंचें स्वप्न 2047 भारत देश एक सुपर पावर जावचो, एक डेव्हलप नेशन जावचो, एक बेगीतल्या बेगीन पुराय जावचें ताका लागून देवा कडेन मागता आनी म्हजी दोन उदकां काबार देव बरें करूं। आयच्या ह्या कार्यक्रमाक आयज नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर आमचो आसा तेजे 12 वर्सां पूर्ण जाल्ल्या कारणान आयज आमी हांगासर देवळान येवन देवा कडेन मागपा खातीर सगळे हांगासर येयल्ले आसा। तेच्या आरोग्या खातीर तेच्या फुडले वाटचाली खातीर आमी हांगासर सगळे येयल्ले आसा। आनी ह्या कार्यक्रमात आमच्या मदीं आसा आमचे तालिका पक्षाचे आमदार तशेंच GDTC चेअरमॅन केदार नाईक, हांगासर आमचो रमेश भाई येयल्लो आसा, बाकीचे मंडळ अध्यक्ष, बाकीचे सगळे पार्टीचे पदाधिकारी, महिला अध्यक्ष नेहा, सगळे महिला मोठ्या संख्येन उपस्थित आसा। आमदारान सगळ्यांक सांगलेलें आसा की जो प्रायम मिनिस्टर आसा तेणें वाटचाल जी 12 वर्सां जी वाटचाल केली तितून कितें कितें
आमच्या देशा खातीर केलें पळय तें, आनी म्हणून आयज आमचो देश खूब फुडें पावलो आसा. आनी ह्या आमच्या प्रायम मिनिस्टराक जसो आमचो सगळो भारत देश जसो सपोर्ट करून तेका आयज प्रायम मिनिस्टर कामां करपाची ताका एक संदी गावल्ली आसा, तशेंच आमच्या गोंयांत आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणें सुद्दां तेज्या सपोर्टान ह्या गोंयांत सुद्दां भरपूर अशी उदरगत करपाचें काम केल्लें आसा. आनी आमचो आमदार जे आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीची जे उदरगत करपाची कामां जी कामां ताणें हातीन घेतलेली आसा, तुमी पळयल्या कितलीशीच कामां ताणें ह्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आपल्या ह्या कारकिर्दींत केल्लीं आसा. असोच ताका फुडलो सुद्दां जो तेजो कार्यकाळ आसा, फुडलें इलेक्शन आसा, आमी सगळ्यांनी अशेंच एकजुटीन रावन ताका परतून भोवमतांनी ताका परतून आमी जिखून हाडपाक जाय. आनी परतून जी कामां आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सींत उरल्या ती आमी करपाक जाय. आयज तुमी मोठ्या संख्येन हांगासर सगळीं उपस्थित रावली आनी हो कार्यक्रम बरो तरेन करून घेतलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. तुमकां खबर आसा की नरेंद्र मोदी गेली 12 वर्सां जी काम केलें हें देशाक लागून काम केलें आनी बऱ्यापैकी काम केलें. म्हणून तर आमी हांगा सोप अशें आयज आमी गोंयांत राज्य करतात, आमच्या इतर स्टेटींनी राज्य करतात. आमी सालगांव मतदारसंघ म्हणून आमचे आमदार बऱ्यापैकी काम करतात. आनी तुमकां खबर आसा की आमकां स पंचायती लागता, स पंचायतीन आमदारान भरपूर अशी उदरगत केल्ली आसा, बरें काम केल्लें आसा. म्हणून आमदाराक एकदा ताळयो सगळ्यांनी वाजोवच्यो. आयचे जेन्ना डेप्युटी इलेक्शन जालें तेन्ना ह्या डेप्युटी इलेक्शनाक आमकां भरपूर अशी मतां दिवन तुमी निवडून हाडले. त्या प्रमाणे आमकां त्या भागान आमकां सुकूर पंचायत लागतली, त्या भागाक आमी लीड दिवन तो मतदारसंघ आमी निवडून हाडलो. ओवरऑल पळोवंक वचीत जाल्यार आमच्या ह्या मतदारसंघात आमचे कार्यकर्ते जीव मारून करतात, काम करतात. आनी हो मतदारसंघ आमी आनी एकदा जे 27 इलेक्शन जातलें त्या इलेक्शनाक आमी परतो आमच्या आमदाराक निवडून हाडपाची गरज आसा आनी हाडटले तुमी. आनी बऱ्यापैकी हेच्या फुडली जी आनी उदरगत उरलेली आसा ती उदरगत आमी करून घेवया. आनी एकदा तुमकां चड चड देव बरें करूं म्हणटा की तुमी हांगा उपस्थित आयली. त्याच प्रमाणे आमी हो कार्यक्रम जाल्या उपरांत आमकां एक पार्टेन असो क्लिननेस ड्रायव्ह म्हणून कार्यक्रम दिल्लो आसा. हो कार्यक्रम जाल्या उपरांत आमी जो ग्रावंड आसा वयलो त्या ग्रावंडार आमी सगळीं जाणां थंय वचून आमी क्लिननेस ड्रायव्ह करुया. त्या प्रमाणे आनीक कार्यक्रम आमकां दिल्ले आसा, ते कार्यक्रम आमी तुमकां फुडें सांगतले कितें कितें आसा ते. त्या प्रमाणे तुमी सगळ्यांनी उपस्थिती लावची. हांव फक्त आमदारा कडेन तेणी नरेंद्र मोदीच्या 12 वर्सां पूर्ण केल्ल्या बद्दल तेंचे मनोगत व्यक्त करचें.